It will take 15 to 20 days to yeah. We'll see that first of all it does not have any financial implication. As far as the state परत सांगता काही जाण सांगपाचो प्रयत्न करता डेव्हलपमेंट कामां उरतली आनी कितें उरतलें. It is very small amount. In 10,000 crores, mine was about 200 crores. So 200 crores revenue, खंयच्यान हाडपाचो जावंक ना. त्यामुळे मायनीच्या रेव्हेन्यू मुळे डेव्हलपमेंट काम खंयच थांबचें ना. दुसरी आमचो प्रयत्न आहा की मायनीच्या हातून जे लोक इनवॉल्ड आसा म्हणजे बेनिफिशियरी ते बेकार जावचे न्ही हाजेरूय आमची चिंता आनी ताकाय जें सोल्युशन आहा तें आमी करतले. मॅरिटाचेर वता आसतना त्या जजमेंटा म्हळ्यार गोंयांत इकॉनॉमीक प्रॉब्लेम जाला इज अ फॅक्ट. नाव ऑल स्टेक होल्डर्स including judiciary has to take into consideration economic trajectory. It is not possible for governments to suddenly disrupt the economic trajectory. Luckily, गोंयांत 2012 मायन बंद जाल्यामुळे आमी थोडीशी एब्झॉर्ब केली त्यामुळे ह्या पर्सेंटेज कमी असल्यामुळे आमी एब्झॉर्ब करूंक शकता. पण डिसिजन्स आर नॉट फट 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 करून anyway I am not going to that. Just number one, no one need to worry about development work. Financial state government problem is virtually zero. It is 2-3% which we can manage. Two, I will ensure that all people who livelihood depends on this business will not be disturbed. It is assurance that government will ensure that everyone is stays employed or his work will continue. Not for the greed, but for the need at least. Like if one chinta karpali garaz na, that is my responsibility. When I take responsibility, I don't think I have ever dropped it like hot potato. Earlier also I have taken responsibility and when there was no money I have taken responsibility and done it. So you can be assured that I will take responsibility that no one will remain unemployed or will be thrown out. आता त्या मायन ओनराच्या हांव सांगूंक शकना तोच तांकां एम्प्लॉय करतलो पण वी वील सी दॅट पीपल स्टे एंगेज. लोकांचे काम धंदे इंटॅक्ट जवळपास उरतले हाजे खातीर आमी प्रयत्न करता. Last time you yourself explained that around 20% GDP was affected. 18 to 20%. आता त्या दृष्टीने Today, this year we anticipate GDP of about 77,000 crores. And the total export last year is around 3,000 crores. So you can divide 3 divided by 77,000. And the revenue last year, the current year, will not exceed 200 crores. from mining. From mining. So from that Direct. you are saying that Indirect maybe another 50 crores or 100 crores. So 300 crores in a total budgetary size of more than net budgetary size of more than 10,000 crores. So eventually it is 3% to 4%. 16,000 total budget. They gross. Gross. How net is it? Net means net of electricity, Yes. net of loads, net, everything is net. Like a particular area, दोन्ही साइडी ऍड करना. मतलब there is a difference आहे घरी जर 10,000ची effective budget आहे. Actual budget size is 17,000 crores. But effective is about 10 to 11. Last year it was 9. त्या परिणामाचा 8 असेल, त्या परिणामाचा 16 असेल. ज्यांना आम्ही घेतलेलं effective size 5.5 असेल, 5-5.5 असेल. त्या वेळेस 5-5.5 महिने गेले आणि आता 10,000 300 महिने गेले. सो यू कॅन अंडरस्टँड द इम्पॅक्ट. पहिली म्हणजे कोर्टाचेच निर्णयान 15 मार्च बाय 15 March they will have enough material for up to April at least. They have got 1 million tons of e-auction ore which they have purchased but not transported. After that they can transport it. I have got 4 million tons of e-ore which I can auction and give it to them up to May. So May पर्यंत झाले. आता मे जालो की मागीर मायनिंग केन्ना सुरू जाता?
सप्टेंबर ऑक्टोबर सो मे जून जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर आणि एप्रिल 6 महिने प्लस मार्च 7 महिने कितें गजाल जावंक जाय ती ह्या 7 म्हयन्यांत जावंक जाय बस फॉलोअप करपाचें सीएमान मुख्यमंत्र्यान सांगलां आनी जें आतां ट्रान्सपोर्टेशन आसा तें टील मे म्हटल्यार कंटिन्यू दवरपाचो मुख्यमंत्र्याचो प्रयत्न आसतलो मे म्हटल्यार मार्चान 15 बंद न्ही सगळें ते बंद हें जातलें मायनींग लीज बंद जातलें हां पूण ट्रान्सपोर्टेशन जे ट्रकार ट्रान्सपोर्टेशन आसा एक्सपोर्ट आसा ते करपाचो प्रयत्न आमी मे मेरेन दवरता मे दवरतात तशें मायनींग डिपार्टमेंटान हें केलां प्रोविजन केलां मागीर ऑप्शन मागीर न्ही सद्या सरकारा कडेन 4 मिलियन टन आसा हां आनी मायनोनरा कडेन 1 मिलियन टन म्हणजे 10 लाख टन मायनोनरा कडेन आसा हां ऑप्शन जाल्लो हां आनी सरकारा कडेन प्लस 3 मिलियन टन म्हणजे 30 लाख टन हय तो पयलींचो ऑप्शन आसा आसा हां. तो आतां तेच आमी स्टार्ट म्हणजे ह्या वर्स आनी फुडले वर्स बट तो ऑप्शन करचे तुमी हय हय ट्रान्सपोर्टेशन 2 वर्स कंटिन्यू उरतलें ट्रकाचेर व्हडलेसो इफेक्टीव सो ऑप्शनिंग इज एन ऑप्शन फॉर हय ऑप्शनींग तुमी एग्री जाल्यार ऑप्शन फॉर लीज हय एग्री सगळे एग्री आनी तोय आसली सॉलिड नारकणी तोय आसलो आनी तो 24-25 तारखे आमी बसतले परतो हां आनी हेजेर सविस्तर हें करतले ओके सोल्युशन काडटले तशें इफेक्ट काय ना ऑप्शन जो कोण ऑप्शनाक घालतलो कोट करतलो ताका दिवचें पडटलें आनी जितलो ऑप्शनार रेट हाय मेळटलो तितलो सरकाराकूय फायदो न्ही आनी ताका एक प्लस घालतले तेणी ऑप्शन समज घेयत जाल्यार 6 म्हयन्या भितर तेणी इम्प्लिमेंट करपा स्टार्ट करपा जाय पण हितून बायलो आणि गोंयचा ना ना तितून डिफरन्स काय ना लोकल जे आसा ट्रक ओनर कंडिशन घालता लोकल ट्रक ओनर लोकल वर्कर आनी सरफेस रायट लोकला कडेन आसा न्ही जो सरफेस रायट आसा तो गोवन सरकार ऑप्शनिंग बायलांक दिले जाल्यार काय प्रॉब्लेम काय इफेक्ट ना सरकाराक कितली रेवेन्यू मेळटली चड मेळटली एक्स्ट्रा मेळटा एक्स्ट्रा मेळटली तो कोर्ट जसो करतलो तेजेर आसा न्ही क्वेश्चन तेजेर सो एवरीवन इज इन सपोर्ट ऑफ ऑप्शनिंग हां नो मॅटर हुएवर कम्स इन द प्लेस सगळ्यांचें ठरलें कितें बेगींतल्या बेगीन हो विशय सॉल्व जाता तेजेर वचपाचें ओके सो कोण भितर यो आनी कोण भायलो येतो ना ना तेजेर काय ना बेगींतल्या विशय सॉल्व जावपाचो I had given my opinion in the year 2014 when that earlier judgment had come that they should go for auction. My same opinion stands even today. First, let us see what we come to the conclusion. It's going to be a joint conclusion because we are all in favor of continuing the mines Yeah. because the mines are very important to the economy of Goa and many, especially the mining areas. I'm come from a mining area and therefore we have to think about the right way to go ahead. ऑनरेबल सीएमाच्या तकलेन वेगवेगळी ऑप्शन्स आसा त्या वेगवेगळ्या ऑप्शनाचेर विचार करीत आसा सो ऑप्शन इज वॉट ऑप्शनिंग इज द ओनली ऑप्शन No, option is not only the option. There are so many options are there. एक 3-4 ऑप्शन्स आसतले त्या 3-4 ऑप्शनाचेर कितें आतां विचार जातलो ताच्या उपरांत डिस्कशन म्हाका डिटेल घेता हांव जाल्यार तुका जाल्यार मागीर दिता ना पण डिसिजन जालेलें ऑप्शन ना ना हांव तेजेर उलोवंक शकना सीएमार हांव सीएमाचें डिसिजन फायनल कितें आसा सीएम हांव काय म्हजें डिसिजन सीएम घेवचें ना सीएमाचें डिसिजन म्हाका मान्यता आसतली पूण कितें आहा तेजेर उलोवपाचें कितें आसा मागीर उलया आर यू सॅटिस्फायड विथ द मीटिंग ऑफ आतां मागीर उलया म्हणलें न्ही सॅटिस्फायड आनी सॅटिस्फायड मिटींग काबार जावंकूच ना वचून 24 तारखेक मिटींग आहा